संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोपले। गोयचे मायनिंग आसा त्या लिजांनी आसा तशें परत सुरू जातले जाल्यार कन्सेशन एबोल्युशनात दुरुस्तीचोच पर्याय। हाचेर मायनिंग फ्रंट आनी लीजवाले मिनेर ठाम। मोदी सरकार त्या दिशेन कितें तरी पावल उखलीत म्हूण अधिवेशन सोंपपाचे निमाणे खिणामेरेन सगळ्यांनी वाट पळयली आनी सरकार पक्ष बीजेपी आनी ताचे खासदारांक दिल्ली डेडलायन बुधवारा 13 फेब्रुवाराक संसद अधिवेशना बरोबर सोंपली। मोदी सरकार मदीं पडपाक सोदिना हाचेर बुधवारा फायनल शिक्को। 14 तारखेक मिटींग जातली सांजची 3:30 आनी तातूंत 27 ते 28 तारखेक बंद आसा तेजेर शिक्कामोर्तब जातलें आनी 3-4 तारखेक जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें त्या इलेक्शनाचो फ्यूचर आमचें प्लॅनिंग कशें आसतलें, आमी कशें हें करतले सरकाराच्या अगेन्स्ट म्हणजे जी आतां रुलींग पार्टी आसा तेजे अगेन्स्ट कशें काम करतले हें डिसायड करतले, कशें करपाचें प्लॅनिंग ते करतले। 3 मार्च मेरेन तरी आचारसंहिता लागपाची शक्यताय ना। राज्य आनी मोदी सरकाराक मायनिंग लोकांची मतां जाय जाल्यार खंय मायनिंग अध्यादेश काडून दाखोवचो। आतां काय अमेंडमेंट जावपाचो काय होप्स ना। होप इतलोच आसा की 3 मार्च पर्यंत कोड लागचो ना आनी इन बिटवीन जर सरकाराक जाय जाल्यार सरकार आनी राज्य आनी केंद्र सरकार बीजेपीचे असल्या कारणान ते जाय जाल्यार ऑर्डिनन्स हाडूं शकता आनी तांकां जर गोंयांत तेंचे लोकांची मतां तांकां जाय जाल्यार म्हाका दिसता की तेंच्यांनी तें हाडचें जितले बेगीन, तितले बेगीन लोक तांकां बरें मागतले तेंचे। मायनी सुरू करूंक सरकार पक्षान कांयच केल्लें ना। अर्थवेवस्थेची वाट लागल्या। लोक पिसोना ते खंय इलेक्शनाक कितें ते दाखयतले। आतां तेणी तें म्हणल्यार आपूण पळयता म्हणून आमकां दिसलें की अमित शाह जेन्ना सादारण गोंयांत येतलो 9 तारखेक तेन्ना तो तरी कितें तरी विशय विरोधात हँडल करता म्हणून पूण आयज पर्यंत ताचेर कांयच विशय ना। सो आयची डेटीक मायनींग हो इश्यू खुबसो कॉम्प्लिकेटेड दिसता आतां। आमकां जे लोकांक जाय आशिल्लें सगळें म्हणून म्हणजे आमच्या लोकांक आयज पर्यंत आमी पळयता मायनींग भागांत भरपूर प्रॉब्लेम जाले कडेन आसा आनी आजून पर्यंत तेजें सोल्युशन येना। सो हे सोल्युशनाचीच वाट आमची आज सेंट्रला कडेन पळयता ती खंय तरी आतां अंधाराची वाटी दिसता आमकां। लोकसभा इलेक्शन्स आसा फुडें। लोकसभेची इलेक्शन आतां पयलीं सान लोकसभेची इलेक्शन लोकांनी डिसायड करपाचें, लोक डिसायड करतले कारण तांकां खबर आसा तांकां कितें जाय आनी कितें ना तें हें क्लियर आसा। मायनिंगाची आशा सोंपली ती सोंपली। लोकसभेच्या इलेक्शनाक मायनिंगाचो इश्यू तापतलो हे निश्चित। गोंय बंदान वातावरण तापोवंक सुरू। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू।